दिवचल शहराक तेकून आशिल्ले लामगांवच्या माथ्यावयले मायनिंग पीट दिसान दीस धोकादायक जायत आसा। या मायनिंग पीटाची पालसाण कोसळत आसा, ताका लागून लामगांव सयत दिवचलच्या लोकांमदी भय पातळ्ळा। संबंधित यंत्रणेन वेळारूच उपाययोजना करून लोकांचो भय पयस करचो अशी मागणी लोकांकडल्यान जावपाक लागल्या। ते फाटभुंयेर आमदार दोतोर शेट्टी हांणी आपली भूमिका स्पष्ट केली। मजगती मायनिंग पीटापासून आपत्ती कोसळची न्हय, देखून या पीटांतल्यान पंपिंग करून उदक भायर सोडपाचे काम चालू आसा। मायनिंग पीट्स आसा हे सगळे डेंजर आसा हो इश्यू हांवें असेंब्लीने रेज केल्लो आनी सरकारान डेप्युटी कलेक्टर सरकार प्रत्येक गोष्टी काळजी घेवपाक वेगवेगळे आमी फॉलो करता, हांव पर्सनली फॉलो करता। सो हे आसा कंपनीची कितली एकोनॉमी सगळ्या अशें आमी कोणाक लीक करता सोडटा सगळ्यांक हे घेवन की बाबा जेन्ना खूब फ्लडिंग जाता तेन्ना तुमी कमी करपाची, हाय टायड आमकां कमी करपाची, खूब गोश्टी मॉनिटर करपाची, तुमी रिपोर्ट मंथली काडपाचे एवरीथींग जे सगळें आमी फॉलो डेली करता अप टू डेट सांगपाचें आमकां गरज ना, डे टू डे अभ्यास आसता कळ्ळें आनी ऑफिसर्स करता टॅक्निकल हांव आमकां टॅक्निकल मनीस करता ते जे सांगता ते आमी पळोवपाचें। तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।